क्रिस्ताची शांती तुमचे सवय आसो. खालवारी पयनार 40 दिसांच्या नियाळाक तुमकां हांव स्वागत मागतां. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आमकां सोमेस्तांक महान जायचे म्हणली एक उमेद आसा, आशा आसा, उर्बा आसा. ताकाच एक सांगणी आसा, जर तूं महान जावंक आशेताय तर महान व्यक्तीच्या सांगातपणान तूं जिये. ताणें चलल्या भशेन तूं चल, ताणें उलयल्या भशेन तूं उलय, ताचें जिवीत तुजें जावं दी. तर सवाल आमच्या मुखार येता, महान म्हळ्यार कोण? आमी जायते फुडें चिंतचें आसा. महान म्हळ्यार एक पिक्चर असो, फिल्म असो, एक सेलेब्रिटी वा एक राजकारणी या उंचल्या हुद्द्यांत असलो एक व्यक्ती, उंचले शिकाप शिकलो एक व्यक्ती. पूण म्हज्या मोगाळ इश्टानो, एक महान व्यक्ती जावंक पुरो खंयच्याय एका हळ्यांत एक लोकांक शिकोवन दिवंक शकलो शिक्षक जावंक पुरो. खंयच्याय एका गांवांत कितलेकी लाखागटले रूख लावन लोकांक सावळी दिवचो एक सागोळेकार जावंक पुरो. खंयच्याय एका गांवांत लोकांची शुश्रूषा करून तांच्या जिविताक नवो अर्थ दिवचो मनीस जावंक पुरो. तर महान जायचे तर आमच्या जिवितांत कितें आसूंक जाय? महान जायचे तर देव आमचें जिवी जायचे, सेवा आमची साल जायचे, खालतेपण आमचें बोळ जायचे. हेंच आमी पळयता जोशुआच्या जिवितांत. इस्रायेलाच्या चरित्रेंत एक फामाद फुडारी जावन आसा जोशुआ. जोशुआ कित्याक महान? 40 वर्सां मोइजे सांगाता एक सहाय्यक जावन तो जियेलो. बसयल्या गांवाक लोकांक आपूण व्हरूंक देवान ताका मात्र विंचलो. मोइजेक हें भाग फावो जावना. इजिप्तांतून आयिल्ल्या सर लोकां पैकी जोशुआ एकलो मात्र बसयल्या गांवाक पावलो. कित्याक तो महान? 3 संगती ताच्या जिवितांत म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. देव ताचो जिवीत जावन आसलो. अरे एका संगतेंत, अरे एका घडयेंत, अरे एका ताच्या जिवितांत देवाचो आसरो तो आशिल्लो, देवाचो सांगातपण तो आशिल्लो, देवाचो आदार तो आशिल्लो. जे कितें देवान ताका सांगलें तशें ताणें केलें. देवाचें उतर पाळच्यांत पयलो व्यक्ती जालो. देव ताचे मुखार ताचें जिवीत फाटल्यान. दुसरें, सेवा ताच्या जिविताची साल जावन आसली. पळया म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, 40 वर्सां मोइजे सांगाता, इस्रायल लोकां सांगाता, इस्रायल लोकांची मोइजेची ताणें सेवा केली. कितें देवान मोइजेक सांगलें तें ताणें केलें. देवाची खुशी करूंक मोइजेक ताणें आदार दिलो. हें जावन आसा ताचें जिवीत सेवेचें. आनी आखरेक खालतेपण ताचें जिविताचें व्हड जावन आसलें. सोम्यान म्हणल्या पैकी जो कोण खालतो जाता ताका देव व्हरतो करता. ताकाच ताका तें भाग मेळ्ळें बसयल्या गांवाक लोकांक मुखार व्हरच्याक. ताकाच तो म्हणटा त्या जॉर्दान न्हंय कडेन, आज तुमचे मुखार हांव दवरतां जिवीत आनी मोरान, सूख आनी दूख कितें तुमी विंचतात सर्वेस्पर देवाक या संवसाराक. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, जिवितांत महान जायचे तर आमी व्हडले गुडेक आमी कोंडीचे म्हण गरज ना. उंचली पदवी आमी जोडीचे म्हणी गरज ना. ह्या उंचले शिकाप आमकां जायचे म्हणली गरज ना. भागार 3 संगते गरजेच्यो. देव आमचें जिवीत, सेवा आमची साल, खालतेपण आमचें बोळ. इस कृपा तुमची जावन दी. क्रिस्ताची शांती तुमचे थंय, सर्वेस्पराचें बेसांव. आमेन.